संजीवनी साखर कारखानो लुकसाणात वयता ते पळोवन राज्य सरकारान 2019 तो बंद केलो. देखून संजीवनीत काम करपी कामगार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचो फुडार संकटात आयलो. ऊस शेतकऱ्यांक सरकाराक मूळ रक्कम भरपा सयत त्यांचो ऊस निर्यात करपाक मजत करता. संजीवनीच्या कामगारांकूय पगार दिता. संजीवनी साखर कारखान्याची मशिनरी जुनी जाल्या. नवी मशिनरी हाडपा खातीर चड पयशे दिवचे पडटले. तशेंच कारखान्यांत जाय तितलो ऊस मेळिल्लो ना. ऊस आयात करप परवडचें ना. हे खातीर सरकारान साखरेच्या जाग्यार इथेनॉल प्लांटाचो प्रस्ताव दवरलो. हे खातीर खासा समितीची थापणूक जाली. पुण्यातल्या डेक्कन साखर कारखान्यांत इथेनॉल प्रकल्पाचो अहवाल तयार केल्लो. मजगतीं ह्या माकनां खातीर 80 कोटी रुपयांचो खर्च जातलो अशी माहिती शेतकी संचालक संदीप फळदेसायान दिल्या. जाल्यार सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण येता त्या 15 दिसां भितर इथेनॉल प्रकल्पा खातीर कोणी निविदा घेवन आयल्यार ताचेर सरकार विचार करतलो. तशेंच निविदा येवंक ना जाल्यार संजीवनीत काम करपी कामगारांक दुसरे कडेन कामाक लावपा विशीं विचार जातलो अशें कळटा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.